पेपर आसा तुमी कितें तरी आयज सो हांवें प्रेस फोन हांव तो इन्फॉर्मेशन मागून आरटीआय मागिल्लो सो हांवें प्रेसाची म्हाका आयडिया ना तुका कितें खबर आसा कितें सांगलां प्रेसाक तूं कितें सांगलां जेटीडीसीन ना तेणी आतां कितें सांगलां पळय काल तुमी म्हणटाले कितें तो हे प्रोजेक्ट येता तो विदीन 100 मिटर्स येता म्हणून तेणी कितें सांगलां तो 100 मिटर्साचेर ना सारको 100 मिटर्स जावन मागीर प्रोजेक्ट येता म्हणून तुम्ही सगळे मिडिया भाव थिंगा काल आहले तितून काम पळयलें आसलें जे एक्सकवेशन जाल्लें ते विदीन 100 मिटर्स आहा इट बीन विजिबल फाल्यां तांकां इन्स्पेक्शन करून येसाय दे कॅन फायंड आवट आनी सेकंडली तो म्हणटा 100 मिटर्स ना आयज आतां नदो स्टेट आर्कायव्जाक कंप्लेन केला सी ओल्ड गोवा हॅज 21 मोन्युमेंट्स 14 आर नॅशनली प्रोटेक्टेड आउट ऑफ देर 7 आर वर्ल्ड हेरिटेज आहात प्लस 7 आर स्टेट मोन्युमेंट आतां हो बफर झोन खंयचो असो स्टेट मोन्युमेंट आहा तेज्या बफर झोनान येता पळय 153 सर्वे नंबर 153 आणि 154 जस्ट अक्रॉस द रोड तो म्हणटा 100 मिटर हिंगा तो स्टेट मोन्युमेंट नॅशनल मोन्युमेंटचे 100 मिटर सोडी जाल्यार तो ऑटोमॅटीक 100 मिटर ऑफ द नॅशनल मोन्युमेंट येता सो हेजे स्टेट डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट परमिशन खंय आहा तिका तो तें परमिशन लागता न्हू सो आयज आमचो स्टेट मोन्युमेंट खंयचो तो सांग कॉन्वेंट ऑफ सांता मोनिका एंड चॅपल विच इज नोटिफायड इन 1978 दिस इज नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्वे नंबर 153/1 एला विलेज आणि हे काम चालू आहा ते 154/1 152/2 and 152/3 जस्ट अक्रॉस द रोड सो इथे 100 मिटर 100% 100 मिटर येता हांव म्हाका विश्वजीत राणी तो तेजो टीसीपी मिनिस्टर आहा तेजे सीटीपीन कोण चीफ टाउन प्लॅनर आहा तेका कितें मिस गायड केला काय गायड केला खबर ना तेणे व्हेरीफाय करचे जागे आणि तो म्हणटालो तेणी तो ही वॉज द 1 हू हॅड नोटिफायड फिजिकली नोटीस जावनी इफ यू आतां तुमी गुगल मॅप ओपन करीत तेंचे लँड यूज मॅप करीत टील डेट ते मॅपार तेणी हें जाल्लें ना मार्क जाल्लें ना जोन मे बी तेंचे बुकांचेर आसत पेपराचेर आसत पूण फिजिकली तिका मार्किंग जाल्लें ना कशें कोतले 100 200 300 सेकंडली स्टेट मोन्युमेंट कित्याक मार्क जायना म्हाका खबर आहा ते एटलीस्ट 3 to 4 टायम्स स्टेट आर्कायव्जान तांकां इन्फॉर्म केलें मार्क द बाउंड्रीज ऑन द रिजनल प्लॅन म्हणून तेणी मार्क केल्लें ना कित्याक ऑनली अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडूंक जाय दीस इज नॉट वन केस माउंट मेरी चॅपला कडेन इट इज द स्टेट मोन्युमेंट 2 झोन चेंज जाले 50,000 and 1,60,000 विदीन द 100 मिटर ऑफ द मोन्युमेंट प्लस द फार्म हाऊस येताले इक्रोज येतालो कित्याक करताले हे बिकॉज ऑफ दॅट असले ते अनवॉन्टेड हिंगा प्लॅनिंग जाय म्हणून हे बफर प्रोटेक्टेड झोन ऑफ द मोन्युमेंट्स हाडटा आतां आपले आतां तेंचे एक्सपर्ट आसतले आर्किटेक्ट तेणी सांगचें की एरिया विदीन 100 मिटर ऑफ द स्टेट मोन्युमेंट पडना म्हणून सांगचें पळय प्लॅनर सावता कळता इजिली इट इज विदीन द 100 मिटर ऑफ द स्टेट मोन्युमेंट कॉन्वेंट ऑफ सांता मोनिका एंड चॅपल थिंगा क्रिश्चन आर्ट म्युझियम आहा इतले डेलिगेट्स मेळटा VIP हेका G20 व्हडले डेलिगेट्स हाडून दाखयता थिंगा कोणी व्हडले हाय स्टेट नॅशनल डेलिगेट्स येता स्टेट गेस्ट येता तांकां तुमी व्हरोन दाखयता सो तेज्या फाटल्यान तुमी अशें अनवॉन्टेड इलिगल कशें काम करता सो हेंचे ऑफिसर्स जे बसला तेणी पयलीं ग्रावंड रियलिटी चॅक करची आनी मागीर ते प्रोजेक्ट हाडचे आमी सांगलां हे प्लॅनिंग जावंक जाय लोकल्सांचें प्लॅनिंग जावंक जाय पूण जे बसून ऑफिसान बसून प्लॅनिंग करप ना पयलीं आमी सांगलां देर आर मल्टिपल डिपार्टमेंट्स इन ओल्ड गोवा सो बिकॉज ऑफ दॅट वी वॉन्ट मास्टर प्लॅन एक डिपार्टमेंट करता दुसऱ्या डिपार्टमेंट खबर आसना सी आमचे वेटलँड आहा फिशरीज आहा मागीर रेल्वेज आहा मागीर थंय आतां ICR आहा जायते डिपार्टमेंट्स आहा सो इंटरलिंक जाता वेटलँड आमकां लागता थोडे फावटी CRZ लागता ASI लागता मागीर स्टेट आर्कायव्ज लागता सो हेका लागून खंय तरी मास्टर प्लॅन हेका लागून मागता की अशें अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जाता आनी जर आमची हेरिटेज म्हणून अशें डेव्हलपमेंट आमकां तें नाका आमकां बेजीक एम्युनिटीज दी म्हणून सांगलेले फुटपाथ वॉटर फावंटन कॅमेराज एन ऑल आमकां तुमकां येतलो बिल्डींग गरज ना आनी ती बिल्डींग दिवन तुमी भायल्याक दिता गोंयकारांक न्हू ती तुमी सांगले इट वील गिवन टू प्रायवेट ऑपरेटर गोंयकार हाडची ना तो भायलो येतलो मागीर तुमी सांगता रेस्टॉरंट तेणी सांगलें ऑथेंटीक गोवन फूड जातलें तेंचो MLA सांगता कालांग उठून ते हें वटा सांबार दिता तो म्हाका दिसता ओल्ड गोवा ते ऑथेंटीक जावपाचें ना ऑथेंटीक जोल जातलो तो कित्याक तुमी तेंचो प्रोजेक्ट रिपोर्टार पळय जाल्यार त्या डस्टबिनाचो कॉस्ट म्हाका दिसता की अरावंड 20,000 आहा 20,000 स्टिलाचे डस्टबीन आमचे ते नोटीस बोर्ड आहे ते सायनेज आहा तेजे कॉस्ट अरावंड 40-50,000 बेंच आहा तेजो अरावंड कॉस्ट 60,000 तर एक्चुअली ओपन मार्केटान पळय 10-15 मेळपाची वस्त तेणी 60,000 दिला एक्चुअली हो कांयच ना हो टुरिजम प्रोजेक्ट न्हू स्कॅम प्रोजेक्ट सो आमी मागता असले प्रोजेक्ट आमकां नाका तुमकां जाय थिंगा व्हरा वी डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय आवर हेरिटेज आनी गेट दिस टायप ऑफ प्रोजेक्ट तुमी प्रोजेक्ट कोण ना जाल्यार चलता आमकां असलें डेव्हलपमेंट नाका तुमच्या आमची हेरिटेज काबार करून आनी सेकंडली आतां टुरिजम म्हणटा ते तेंची प्रॉपर्टी 14 फॉर्म काडून पळया तेंचे 14 फॉर्माचे फील्ड आसता तेजें नांव आसतलें आसनल बरयलें आसतलें आसनल म्हणून तिनूय सर्वे नंबर काडी तर एक दोन हेजेर आसनल आहा आनी एक हेजेर आहा ते सान मिंगेल आसनल म्हणून सो देर इज सम हेरिटेज म्हणून ते मेन्शन केला न्हू सो हांव म्हणटा तुमी हय टुरिजम तुमचो जागो आहा तुमी तो बरो बसून प्रिजर्व करा हेरिटेज डिस्कवर करा थिंगा तो ना काय अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट बांदा थिंगा म्हणून सो एकूच विकेस आसा आमच्या सीएमान एसेंब्लीन सांगलेलें आपूण 300 मिटरांचेर असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडची ना म्हणून
पूण म्हाका सांगूंक सोदता तुजेच मिनिस्टर जो TCP मिनिस्टर आहा तुमचें आयकना म्हणून कित्याक तेणें ऑलरेडी ग्रावंड प्लस 3 to 4 फ्लोराक अप्रुवल दिल्लें आनी तो दिवपी अप्रुवल आसलो TCPचो चीफ टावन प्लॅनर तो जावन कंपिटंट ऑथॉरिटी. सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी म्हाका मागता CMा लागीं मातशें तूं तितून लक्ष घालचें TCPन कितें चलता तें आनी तुज्या मिनिस्टराक सॅक करचो कित्याक तेका मे बी तेका तो इनकम्पिटेंट आहा जाल्यार तेजे ऑफिसर इनकम्पिटेंट आहा तेका खबर ना जो तूं दीस प्रॉपर्टी फॉल्स इन द 100 मीटर ऑफ द स्टेट मोनोमेंट जाल्यार तो म्हाका दिसता तो TCP मिनिस्टर रावपाचें तेणें पयलें फॅक्ट्स चॅक करचे पयलें उलोवचे पयलें फॅक्ट्स चॅक करचे कित्याक आमी सांगून आहले काल वी वॉन्टेड टू नो फ्रॉम देर सायड दे आर अवेअर ऑफ दॅट देर इज स्टेट मोनोमेंट ओ दे आर नॉट अवेअर. आनी सेकंडली तशें तुमी पळय जाल्यार हिंगा अदर सायड इज अ रिवर ऑल द सायड बफर झोन स्टार्ट कावंटींग म्हाका दिसता एकूय थिंगा जमीन बांदपाक सारकी लायकीची जमीन ना थिंगा. सो म्हाका दिसता हो तुमी गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट ड्रॉप करचो कित्याक थिंगा तुमकां फिजिबल लँड यूज करपाक जमीन उरलेली ना कित्याक ऑल सायड ऑफ बफर झोन आनी इट इज प्रोटेक्टेड बाय द सेंट्रल एक्ट. तुम्ही म्हणूंक सोदता की तें स्टेट मोन्युमेंट हेणी कन्सिडर करूंक ना म्हणून. हय करूं कित्याक ताका लागून तेणें सांगलां न्हू आय एम इन प्रोसेस ऑफ नोटिफायींग द 100 मिटर्स कित्याक नोटिफाय जावना बिकॉज ही वॉन्टेड टू दीस टायप ऑफ इलिगलिटीज ते करचे आनी मागीर सांगचे तो बसता 100 बसता काय बसना तो आनी कसो बसता तें दाखोवन दिवचें जमीन खंय उरता तें दाखोवन दिवची कित्याक ऑलमोस्ट 1000 स्क्वेअर मिटरचो प्रोजेक्ट तो. तर आतां तेणी हें म्हणलेलें की तें दे हॅव अप्लायड फॉर परमिशन फ्रॉम द पंचायत. आतां तूं सकाळीं पंचायतीन गेलो तर पंचायतीन कितें सांगलां तुका? तेणें ना म्हणून सांगलां केन्ना अप्लाय लेट तेम केलें न्हू लेट तेम गिव द इनवर्ड कॉपी न्हू आमकां पळयतले कित्याक पंचायत प्रोसेस कितें आहा आयज एप्लाय केल्यार इट कम्स फॉर द मिटींग दॅट टायम ओन्ली दे कम टू नो बाबा इट इज कम म्हणून आयज काल केल्यार कोचिन आयज बीन केला जाल्यार कोणाक खबर. सो लेट मिटींग इज ऑन 28 समथींग तेन्ना कळटलें तें मिटींगे गेलें म्हणजे कितें जालें. बट आमी तांकां सांगलेलें देर शूड बी प्रेजेंटेशन इन पंचायत वेन तुमचें कितें जालें म्हणटच आनी आमकां कमर्शियल प्रोजेक्ट नाका. इट इज एम्युनिटीज बिल्ड एम्युनिटीज मे बी वॉशरूम ओ कितें बट वी डोंट वॉन्ट दॅट हॉटेल एन ऑलरेडी ओल्ड गोवा रेस्टॉरंट जायतीं आहा सोविनियर शॉपां जायतीं आहा तुमच्या हाडून थिंगा आमकां बर्डन करनाका एक्स्ट्रा वी आर इनफ फॉर इट. तुमी उरलेलें कितें जे बेजीक एम्युनिटीज आहा आतां व्हडलो फ्लडिंग जाता आमी कितले सांगल्यार फ्लडिंग स्टॉप करपाक कंट्रोल करपाक कितें तरी ड्रेनेज सिस्टम दिया बरी तें दिवंक जायना. सो अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडून आनी कितें करूंक सोदता एक्सप्लेन करून आनी ऑलरेडी आतां तुमी इट इज क्लियर कट कोवता ते रुईन्स आहा म्हणून थिंगा ऑलरेडी ते कॅनन्स बॉल्स मेळलेले. सो म्हाका दिसता इतलें आसतना दे शूड नॉट गो हेड विथ द प्रोजेक्ट दे शूड स्टार्ट डू रिसर्च ऑन दॅट एंड फायंड द मोर आर्टिफॅक्ट्स.